काँग्रेसीचो जो संविधान बचाव जी ते मिटिंग्यो करतात ते दिवचले एक मिटिंगेन एक कोण उबो रावन उलयता आनी तो म्हणटा आपले सायडींतली 5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन हांव मंत्री आसतना कन्वर्ट जाली आनी थंयच्यान उदक येतालें आनी उदक कितें बंद जालें झर आशिल्ली अशें म्हणटा तो उलयता तें आयकूंक येता. सो हांवें म्हजें जें कितें हांवें पास केलां आनी जें कितें केलां तें सगळें म्हजे कडेन डॉक्युमेंटेड आहा. हांवें 1 स्क्वेअर मिटर जमीन थंय कन्वर्ट करूंक ना आनी हे जमनीचे कारापूर म्हणटा त्या गांवांत दिवचले तालुक्यान ही जमीन आहा. आमी इन्क्वायरी केली आनी इन्क्वायरीचेर आमकां अशें कळटा की ही जमीन कन्वर्ट करपाक एप्लिकेशन टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान 2021 आयिल्लें म्हणून. हांव मंत्री जुलय 2019 म्हाका हांव मंत्री ना म्हाका 2019 जुलयान काडला. सो ही जी जमीन जे ते उलयतात दी सर्वे नंबर 113/3 and 114/3 ऑफ कारापूर इन बिचोली तालुका आनीक सर्वे नंबर 104/4 कारापूर ही एप्लिकेशनूच आयला 2021 जेन्ना आतांचो BJPचो व्हायस प्रेसिडेंट बाबू कवळेकर मंत्री आशिल्लो. सो हें हांव इतल्या खातीर क्लॅरिफाय करता कित्याक काँग्रेसचे आयकतना बरें किटकिटताले. सो तांकां ही रिप्लाय म्हजी आनी तांकां तांच्यान जर जाता जाल्यार तांणी तो प्रश्न घालचो आनी आन्सर घेवची. आन्सर येतलें कोणाच्या वेळार कितें जाल्लें न्ही. उगीच असलें कोणाक बोकड्यान घालून लोकांचें नांव पेड्यार करून भिवू नाकात सोदूं नाकात. आनी BJP जी मजा काडटा की बाबा हेच इंडिया अलायन्स म्हणटा तें आतां झगडूंक लागलें म्हणून ताकाय सांगूंक सोदता हांव की तुमच्याच वेळार ही कन्वर्जनां जालें आनी तुमीच गोंय कन्वर्ट करून घाटार व्हरून गोंय विकपाक काडलां. ही क्लॅरिटी आहा आनी हांव जर उलयत ते फट जाल्यार हांव तांकां चॅलेंज करता आनी दे लेट देम प्रूव अदरवायज की म्हज्या टेन्युअरान हें जालां म्हणून. हांव तें कितेंय करपाक तयार आहा तें जर ते प्रूव करता. पूण जर तांच्यान प्रूव जायना आनी हें तुमी म्हजें उगीच नांव पेड्यार करपाक षडयंत्र केलें ताजें मागीर कितें करतात तुमी. वॉट आर यू विलिंग टू लूज. दीस इज माय क्वेश्चन. कळ्ळें तुका न्ही. सो म्हाका खबर आहा की BJP मातशी आबूज जाल्या. आमी जे पब्लीक आउटरीच प्रोग्राम जो केला ताका बरो प्रतिसाद मेळटा. प्रतिसाद इतल्या खातीर मेळटा कित्याक गोंयांत लोक हे दिसांनी आयकूंक तयार ना कोणाची. फक्त आपूण उलोवन सोडटात. हांव थंय आयकूंक गेल्लो आनी लोकांचें खूब आसा आयकुपाचें. ताका जो प्रतिसाद मेळटा हो पळोवन BJP मातशी आबूज जाल्या. तांचे जॉयंट वेंचर आहा तेय आबूज जाल्या आनी आबूज जावन ताणें अशें कितें तरी हें कारस्थान सुरवात केलां. हें कारस्थान केलें म्हणून हांव म्हजो फोकस हालोवचो ना. म्हजो फोकस क्लियर आहा की आमी गोंयच्या लोकांचे इश्यूज समजून घेवंक जाय आनी ते सुटावे करपाक ते इश्यूज जाय ते फोरमान रेज करूंक जाय. ते हांव करतलो. हांव सरकारा कडेन मागता जाता जाल्यार ते सॉल्व करा. जायना जाल्यार आमी आमची मोहीम चालूच दवरतले. पूण म्हजो फोकस हांव हालोवचो ना. अशें कितें कारस्थान केलें म्हणून म्हजेर कांय तो दबावूय येवचो ना आनी म्हजेर कांय असरूय पडचो ना.